आमी जाका म्हणटा की मनीस घडोवपाच्या नुसार फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस जी म्हत्वाची आसा, बिझनेसाच्या पेक्षा चड म्हत्वाची आसा. खूब जाण म्हणटाले म्हाका बिझनेस करपाक आवडटा म्हणल्यार 100% हात वयर करतलीं. सगळ्यांक आवडटलें, पयशे जोडपा खातीर कोणाक आवडचें ना? 100% सगळ्या लोकांक आवडटलें. बट ताज्या तितकें आपली फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस आसप हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. लायफ जगप म्हणजे आपूण 80 वर्सां जगलो, 90 वर्सां जगलो हें म्हत्वाचें ना, पण आपूण हेल्दी लायफ जगलो आनी फिजिकली आनी मेंटली फिटनेसलो एक मनीस हो फुल्ली मेंटल म्हणजे ताका मेंटल ट्रिटमेंटाची गरज आसा. दांतल्या एकाक 100रांतल्या 10 जाणांक म्हणजे विचार करात. आनी हें कालांतरान खूब वाडटलें. तुमी जर पळयशात जाल्यार आमच्या कडेन आमचें मेंटल हॉस्पिटल आहा पळय न्ही, थंयसर डे बाय डे चडांत चड पेशंट वाडत आसा. आनी एकदां मेंटल जाल्या उपरांत लोक परत आपल्या घरांतल्याकूय पळयना. एकदां तो दवर म्हणटा थंयसर. थोडे जाण तर हाडून सोडटात. हांव खोटें सांगना. हांवें पळयलां मेंटल हॉस्पिटला कडेन ताका हाडटात आनी सोडून दितात. कोण पळयता तो पळोव म्हणटा. मागीर तो चेडो आसूं, चेडूं आसूं, बायल आसूं, कोण पळय तेजी काळजी घेनात. सोडून दितात थंय अक्षरशा सोडून वयता. ताची काळजी सरकार घेता. आत्तां आमच्या कडेन प्रोविजोरियाच्या मार्फत जवळपास आमी 10 ते 12 सेंटर्स आसात. आमच्या कडेन जवळपास 350 ते 400 लोक आहात. तूं जर तांकां विचारशीत तेंचे कोणूच म्हणजे कोण म्हणजे सगळे आसात तेंचे, बट तांकां पळोवंक सुद्दां कोणूय ना. ही मेंटल इलनेसची स्थिती आसा. म्हणून आपलें मेंटल हेल्थ सुद्दां सारकें उरपाक जाय. म्हणून डे टू डे प्रॅक्टिसान जशें आमी फिजिकल हेल्थ उरपा खातीर जसो एक्सरसायज करता आसतले, मेंटल हेल्थ करपा खातीरूय बी प्राणायाम आसतले किंवा बाकीचे मोटिवेटींग करपाची गरज आसा.